मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:12 वोड 18 ते 27. उपरांत साधुकी पूर्ण जीवनपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आणि ताचे कोडे तांणी विचारले, गुरुजी, मोइजेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार हाच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिनशी 7 जाणांनी भुरगें बाळ दवरूंक ना. सगळ्या उपरांत बायलूय मेली. तर 7 जाणांची ती पोतीन जाली. म्हणटच पूर्ण जीवनपणांत मेल्लीं मनशां नव्यान जीवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती. आनी जेजून पोती पाळून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकान न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. पूर्ण जीवनपणाच्या समयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण ती स्वर्गार आसत्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्याच्या पूर्ण जीवनपणा विशीं पळोवया. एब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव हांव, अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार तो जिलकुटाची खबर करता थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय, दोगोर जिवी आसलोल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.